नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकार. पळोवया सविस्तर खबरो. जमीन बळकावपाचे प्रकार बंद करूंक नोटरी कायद्यांत दुरुस्त्यो. शुक्रारा मंत्रिमंडळान मान्यताय दिली. नोटरी कायद्यांत दुरुस्ती करून सक्सेशन डीड करपी सब रजिस्ट्राराक चड अधिकारा बरोबर जबाबदारी थारावपी दुरुस्त्यो केल्या. कमिशन ऑफ इन्क्वायरी रिटायर्ड जुईस जाधवाच्या सुचोवण्या प्रमाण ह्यो दुरुस्त्यो केल्यात. खासा रिपोर्ट. जमीन बळकावपाच्या प्रकरणात SIT करून चौकशी केल्या उपरांत अशी प्रकरणां परत जावची न्ही म्हूण उपाय काडपाक निवृत्त न्यायाधीश VK जाधवाक कमिशन ऑफ इन्क्वायरी करून सुचोवण्यो घेतल्या. त्या सुचोवण्याच्या आदाराचेर सरकारान गोवा सक्सेशन स्पेशल नोटरीज इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग कायद्यात दुरुस्त्यो केल्यात. ह्या कायद्याच्या कलम 319 आणि कलम 346 दुरुस्ती केल्यात. कमिशन ऑफ इन्क्वायरी VK जाधवाच्या सुचोवण्यांच्या आदाराचेर दुरुस्ती. सक्सेशन डीड करतना सारको लेखी अर्ज करपाचे नेम कायद्यात घाल्यात. अर्जा भितर मनीस केन्ना सोंपलो, खंय सोंपला त्याची वेळ अशी माहिती दिवची पडटली. सक्सेशन करपाक अर्ज करप्यांक आपूण खंयच्या अधिकारान अर्ज करता ताची माहिती अर्ज करतना लेखी दिवची पडटली. संबंधित लोकांचे फोटो आशिल्ले दाखले दिवपाची सक्ती कायद्यात केल्या. सब रजिस्ट्राराक सगळे डॉक्युमेंट रेकॉर्डाक दवरचे पडटले. आनी बऱ्योच अटी ह्या दुरुस्तीत सरकारान हाडल्यात. कॅबिनेटान आनीकूय कांय कायद्यात दुरुस्ती करपाचे निर्णय घेतल्यात. दीनदयाळ आरोग्य सेवा योजना, आयुष्मान भारत आणि गोवा मेडिक्लेम येवजणेचो नियाळ घेवपाक तज्ञ एजन्सीक 7.5 लाख रुपया फारीक करून काम दिला. गोवा इन्व्हेस्टमेंट आणि IPB कायद्यात दुरुस्ती करपाच्या निर्णयाक कॅबिनेटाची मान्यताय. गोंय ग्राउंड वॉटर रेग्युलेशनात दुरुस्ती करून बेकायदेशीर बोरवेल मारून उदक काडटल्यांची फायन 10 लाखां मेरेन वाडोवपाची दुरुस्ती कॅबिनेटान पास केल्या. TCP कायद्यातले दुरुस्तेक शुक्रारा कॅबिनेटान मान्यताय दिल्या. कॅबिनेटान दुरुस्ती पास केल्ले कायदे विधानसभेत मान्यताये खातीर येवपाचे. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या उल्या प्रमाण राज्यपालान एक पेड मां के नाम मोहिमे सकयल रोपां लायलीं. राजभवना वरवीं सुमार 200 रोपां वांटल्यात म्हणून राज्यपाल सांगता. राज्यपालान आपली आवय आणि भारत मातेच्या नांवान 2 रोपां लायलीं. दरेकल्यान हे मोहिमेत वांटो घेवचो म्हणून उलो. Our Honorable Prime Minister given a call for every individual should plant a sapling, a part of a full tree in the name of the mother of everybody. So one tree in the name of mother. So here we started that, and 200 saplings we distributed to the public, and here also today particularly 4 are planted here. One is in the name of the mother, and other in the name of our Bharat Mata, our nation's mother, and another in my father is no more, so father's name. Like that we are doing. All our secretary also participated in that, and I'm very happy that our Rajbhavan itself is for more than 90 acre forest areas and garden areas, and we are improving that more and more. And I am thankful to press people also. You are promoting our endeavor, and let us together try for achieving the goal. आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणात हायकोर्टान पूजा शर्माक अटकपूर्व जामीन दिलो. 22 जुलयाक चौकशेक हाजीर रावची म्हणून पूजाक निर्देश. 50,000च्या वैयक्तीक बॉन्डाचेर तिका जामीन दिला. पासपोर्ट सरेंडर करपाचो. कोर्टाची मान्यताय नासतना देश सोडूंक मेळचो ना. Anticipated bail filed by Pooja Sharma in the Honorable High Court has been granted. I feel at last justice has been administered to my client, and she is out of the pangs. And what are the conditions, sir? Conditions are that she should give a personal bond of 50,000 rupees. She must attend to the investigation whenever called upon. Then she has to surrender her passport. She cannot go out of the country.
And is there any direction to join investigation? Yes, there is a direction to join investigation on 22nd of July. पूजा शर्माक कोर्टान बेल दिला खरी, मात वांगडा काय निरीक्षणाय केल्यात. आसगांव घडणूक थळार जी मशिनरी आणि बाउन्सर घालपा फाटल्यान प्रॉपर्टीचो कोणाक फायदो जाव येता तोच आसपाची शक्यताय आसा. CRPCच्या 41A कलमा खाला नोटीस काढून लेगीत क्रायम ब्रांच पूजा शर्माक अटक करपाक सोदताली. चौकशी यंत्रणेचो अशे तरेची वागणूक CRPCच्या 41A कलमाक धरून ना. घडणुके वेळार पूजा शर्माक गोंयांत वा लागसार आशिल्ल्याचे पुरावे ना. पूजा शर्माक 50,000 रुपयाचो बॉन्ड आणि पासपोर्ट सरेंडर करूंक सांगून सशर्त जामीन दिला. 22 जुलयाक पूजा शर्माक चौकशी यंत्रणे मुखार हजर रावपाक सांगला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. लायटीच्या खात्याची 2,214 कोटीची बिलां बुडीत. ह्या बुडयल्ले बिलांचे पयशे आदी रिकवर करात. रिकवरी सोडून सरकार लायटीची बिलां कित्याक वाडयता काय म्हूण काँग्रेसीचो प्रस्न. आदी बुडीत बिलां रिकवर करची. वीज बिलांत केल्ली वाड खंय आदी फाटी घेयात. कमर्शियलान 480 करोड रुपये बाकी आहा. इंडस्ट्रियलान 831 करोड रुपये बाकी आहा आणि गव्हर्नमेंटान 900 करोड रुपये बाकी आहा. हे तिनूय जर आमी ऍड करत जाल्यार टोटल ड्यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट टिल मार्च 2024 इज 2,214 करोड रुपये. आता हे 2,214 करोड रुपयाचो सिंपल 10% जर आमी इंटरेस्ट धरत जाल्यार 220 करोड रुपये जाले मरे. हा, सो तुम्ही एका सायडीन हे तुमचे क्रोनी फ्रेंड जे आसा तांचे तुम्ही रिकवर करना आणि साधारण जो डोमेस्टिक कंज्युमर आहा ताका तुम्ही रेट वाडयता. टॅरिफ कित्याक? हे तुमचो क्रोनी फ्रेंड भरना म्हणून पैसे. तुम्ही हे 2,200 करोड रुपये रिकवर करा मरे. डोमेस्टिक कंज्युमरांक पळय तूं आज टॅरिफ वाडोवन त्रास करपाक सोदता, सामान्य गरीब जनतेक त्रास करपाक सोदता. आमी सगळे क्रॅक डावन कर आणि जे गोंयान आज हे बिलां ऑन रेंट दितात ऑन कमर्शियल बेसीस तांकां लाय मरे तूं कमर्शियल मिटर. जेन्ना ग्रीनफिल्ड प्रोजेक्ट आणि जेन्ना सरकाराक खबर आसा की तो हायवे वयल्यान 5.5 किलोमीटर ती सायड भितर आसा तेन्ना सरकारान तो लिंक रोड पार्ट ऑफ DPOT कित्याक घालूना? आय थिंक दिस इज अ स्कॅम. जो तांणी लिंक रोड फ्रॉम द हायवे टू मोपा जो बांधला 350 कोटी रुपया दिवन और मोर फॉर दॅट अशोका बिल्कॉन should have been part of that airport project. कावरेपिल्ला फाटले 45 दीस काळखांत आशिल्ले फामिलीच्या घरांत निमाणे शेनवारा उजवाड पडलो. वीज मंत्री सुदिनान उतर पाळ्ळें. फामील काळखांत म्हूण आमदार विजयन विधानसभेत प्रस्न काडिल्लो. ताचेर 24 वरां भितर लायटीचें कनेक्शन पावयता म्हूण वीज मंत्र्यान उतरय दिल्लें. मिडियाच्या हातबारान फामिलीन उजवाड पळयलो. आमचो पंच गांवचो प्रदीप गांवकर एका देव बरें कर म्हणटा. कित्याक हेणी आमचो लायटीचो कितें प्रॉब्लेम आसलो तो तेणी मात सॉल्व केलो आनी सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा. विजय सरदेसायाक तेणी आमचो हो मुद्दो विधानसभेक ओपन केलो आनी लोकांक कळ्ळें खंय गांवांत प्रॉब्लेम जाता. आनी तेंच सुदीन दवळकरान आमच्या लायटी डिपार्टमेंट मंत्री त्यांनी तांकां लायटी ऑफिसांक फोन केलो, तांकां धाडलो. आमचो जेई सर हांगा पावले आसा. तांकां सगळ्यांक आमची लायट आमची लायटीचो प्रॉब्लेम आहा तो तेमी सॉल्व केलो अशें आमी सॉल्व करता अशें आश्वासन दिलां. हांकां रस्त्याक कित्याक कारण रस्तो पाड आसोन कितें तरी कारण कितें प्रॉब्लेम उरलो अशें म्हूण सांगता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं. गोंयांत पावसान रेकॉर्ड दिसांत शेकडो हुपलो. जुलय मध्या मेरेन इंचाचो शेकडो गाठपाचो विक्रम. अजुनूय उटंगार सुरूच. गोंयच्या वेधशाळेचो 24 जुलय मेरेन दाट पावसाचो ऑरेंज अलर्ट. बुट्टी फूग मारून झाडां पालसणां घरां कोसळपाच्यो घडणुको चालूच. बागा कळंगुटे रस्तो खचलो. वचत थंय ट्रॅफिक जॅम. पावस सरासरी परस 60% मायज. टँकर येयली भरलेली तेन्ना कितें जालें गाडी वयता 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 सकयल गेली फाटली गेलो आनी इतले आनी सकले कोसा कोणाक इंजरी बी जाल्या कितें? रस्तो पिड्ड्यार आशिल्लो पयलीं पासून
बरो आसलो आतां ताका एक करपाक घातली लोळगे ते आतां तरी आनीक जाय ताका ते आजकाल गांवांत करता. सत्तरी ब्रह्मकर्मळीच्या भागीरथी गुरवाच्या फामिलीच्या हाल जिणेत सरकाराचो अंत्योदय दिसना. पोटा पाण्याक 2 वेळच्या अन्नाक त्रास. धूव आनी जावय कॅन्सरान झोपली. ताच्या पुताची जबाबदारी भागीरथीचेर. भागीरथीचो पुतूय दुयेंत. जीण धुकलूंक गुरवाचे भगीरथ यत्नाचेर खासा रिपोर्ट. सरकार समाज कल्याणाच्यो काणयो सांगत आसा, मात आजूय कांय फामिली मुखार 2 वेळच्या जेवणाचो प्रस्न. ब्रह्मकर्मळी सत्तरीच्या भागीरथी गुरव हिच्या कुटुंबाचेर सावार. भागीरथीची चली आनी जावूय कॅन्सरान सोंपलो. अनाथ नातू भागीरथीच्या पदरांत. पयलींच भागीरथीचो 40 वर्साचो पूत दुयेंती आशिल्ल्यान तोय हातरुणार खेळटा. आतां पुताक सांबाळटली काय नातवाक? ताची काणी आयकल्यार आंगार काठो उबो जाता. म्हाज्या चेडवाक दिले तेका तेचो घो दुसरो दिलो तो एक्सिडेंट जावन आतां गेलो म्हणटकनी परत दुसरे चेडूं म्हाज्या घरा कडेन येयले. म्हाजे चेडूं म्हणजे तेका दवरता म्हणून तेका परत दुसरें लगीन करून दिलें. ते दुसरें लगीन करून दिलें. तो बी घो तेचो गेलो. तो घो गेलो तेचे चेडूं बी म्हाजे गेले. कशें गेले? चेडूं गेले तेका हे जालें कॅन्सर जालो. ते गेले म्हणटकच तेका एक भुरगो आसलो. तो भुरगो कोणा कडेन मी तेका म्हाज्या कडेन दवरलो आनी तेका कोण बघणार ना. तेजो घो मागीर चेडवाचो दुसरो घो तो बी मेलो. कसो? तेका हे जालें न्हू कॅन्सर. आमचे कांय ना बाबा तशें कांयच ना. 1 रुपयाचे सुद्दां आमकां दवरना. फक्त आमचें आहा तें घर आनी आमकां कांयच ना. आमी खोट कितें सांगू कोणूय तुका सांगता. तेंचे कडेन आमी गेली आमकां घेवन गेलो. तेणी आमकां 1 लाख दिले. ते आमी म्हणजे खर्च केले म्हणजे कोणाचे घेतलेले काय केले ते दिले. ते म्हणजे घेतले ते दिवचेच पडले ना. ते आमी दिले आनी आतां आमच्या कडेन म्हणून पयसो खंयचे आसतले तेच लाखभर आनी आमच्या कडेन पयसो ना. तेचे आतां 5 वर्सां जाली तेका ऑपरेशन केलें. ते दर्या तेची तो जाग्यार आहा. तेका 4 वर्सां बांबोळे बोडलो. 1 रुपया 4 आण्याचो गुण ना तेका म्हणून आतां हे वर्सां बऱ्याक आमी तेका 10 सारकें व्हरना. घराचो जाग्यारच आहा तो. तेच्यान कांयच जायना आतां. चले वायदा लोकांना उदार म्हण कितके हाडटलो. आमकां म्हयन्याक 10 किलो तांदूळ कितें खातलो तूं? 10 किलो तांदूळ तूं सांग. कडदान हाडूंक गेलो जाल्यार 5 रुपया जाता 2000 म्हणून आमी हाडूंक लोणचें घेता आनी आमकां पेज इतके करून दिता. आमी लोणचें करून पेज दिता. 10 किलो तांदूळ कितें खातलो तूं? खूब कठीण. कोणाक सांगतलो कोण आयकून घेन गरीबाचें कोण आयकना. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. दक्षिण गोंयांत सनबर्न नाका म्हणून मडगांवां एक्टिविस्ट रस्त्यार देंवले. सनबर्न गोंयचो फेस्टिवल न्ही, गोंयचें कल्चर प्रमोट करून सरकाराक वावुरचो. सनबर्ना सारकेले इव्हेंट खंय नाकात. उत्तर गोंयांत कितें जालां तें पळयलां. आतां सरकार दक्षिणेंत ड्रग्स आनी सोरो पाताळूंक सोदता म्हणून आरोप. गोंय सावथ गोवा खंयचें हॉटेल फ्री आसना ड्युरींग दोज टायम ऑफ द इयर. ह्या वर्सा एक्सपोजिशनूय आहा तो खूब लोक आसतलो. जे सनबर्नाक येता ते सोमते पुना हैदराबाद आनी खंयसर ट्रेनीन येता. ते ड्रग्स मारता आनी थिंगाच निंताय. सकाळीं पोत्तून ती बायक घेता स्टेशनार येता पोत्तून ते गांवां वयताय आपणाक गेल्या. एज सनबर्न म्हणटा तो आमचो कल्चर न्हू. येस वी लव म्युजीक. गोवन्स लव म्युजीक बट सनबर्ना पळय वो टेक्नो म्युजीक आतां तो गोंयकारांचो म्युजीक न्हू. आमकां तर गोंय प्रमोट करपा जाय जाल्यार गोवन इव्हेंट्स करया. जायतके तो सांगता तशें गोवन इव्हेंट्स आमची गोंयची कितली काय बरी बँडां आहा इतलीं वर्सां आमी आजून येयल्या तांकां प्रमोट करया. कार तर आमचें आयकना जाल्यार हें उजो पेट्टलो. ही आमी फकत एक काडी लायल्या. लोकल इंस्ट्रुमेंट तेजे बरे घुमटा तालाचे कितलेच कातरां घोडले कितली कातरां नाचले ते प्रमोट करया. आमचे मांडो आमचे गांवांनी फुड्यो धालो असले प्रमोट करया. We have seen what has happened in North Goa. They have finished there and now they want to come here to finish the south. And us children, I have my son or I have many of us have youth. We don't want them to get spoiled with drugs, alcohol, cigarettes. So we just don't want
this, and we are here to fight for our future generation. फाटले कांय दीस गोंयांत उटंगारान पुलीस खात्याचे गॅरेजीचे मोठे लुकसाण. नेटाचे वारे सरची गॅरेजीचे पत्रे हुबले, थोडे सकयल पडून फुटले. 4-5 दिसां फाटली गजाल, मात अजून कोणेच लक्ष घालूना. वेल्यान धारो उटंगारांत तेच स्थितींत पुलिसांचें काम चल्लां. खासा रिपोर्ट. गोंयांत फाटले कांय दीस उटंगार पावस सुरूच आसा. झाडापेडा पालसाणां कोसळपाच्यो घडणुको सुरू. फाटले कांय दिसांच्या पावसाक लागून पुलीस खात्याच्या गॅरेजीचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाला. नेटान मारपी वाऱ्याक लागून पत्रे उबले. थंय खंय 25 स्टाफ पुलिसाच्यो गाडयो सारके करतात. आयच्या घडयेक खंय पत्रे हुबले उपरांतूय खंय काम मोडलेल्या शेडीत सुरू आसा. कोणीच लक्ष घालूना म्हूण सुत्रां सांगता. कापोत घालून खंय काम चल्ला. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. गोंया सावन चोरला बेळगांव वचपी मार्ग हेवी गाडयांक बंद. बेळगांव DCP PV स्नेहान ते विशीं ऑर्द जारी केली. ह्या मार्गार मलप्रभेचेर कुसमळीचो ब्रिटीश तेंपावेल्या पुलाक खंय धोको उप्रासला. हेवी गाडयांच्या वजनान तो पडपाक शकता. ताका लागून हेवी गाडयांक तेवटेन एंट्री बंद. चोरला घाट मार्गाल्यान जो बेळगांव गोवा हो मार्ग आसा त्या मार्गाचेर जांबुटी ते पिरणवडी मदीं कुसमळी हांगासर मलप्रभा नदीचेर जे ब्रिटीश कालीन ब्रिज आसा ते ब्रिज सद्या धोकादायक स्थितीत आसा. तेका लागून हेवी व्हायकल आसा त्या ब्रिजावयल्यान गेल्यार ते ब्रिज केन्नाय कोसळूंक शकता. तेका लागून बेळगांवच्या DCPन पिरणवाडी ते जांबुटी ह्या मार्गाली जी हेवी व्हायकल आसात ती बंद केल्ली आसा आनी तांकां पर्यायी मार्ग म्हणून खानापूर हांगासरल्यान ते गोंयाक वचपाक शकता अशी सूचना बेळगांवच्या DCPन केल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर प्रमोद पोंडेल. कळंगूट, कांदोळे, पर्रा, एअरपोर्ट, हडफडे, नागवा, ओडिपी विशीं जनहीत याचिकेचेर सुनावणी बेगीन तडीक लावची म्हूण सुप्रीम कोर्टाचो गोंयच्या हायकोर्टाक निर्देश. 28 फेब्रुवारी 2024चे अधिसुचोवणेच्या आदाराचेर हायकोर्टान स्टे दिल्लो. ताका सरकाराचें सुप्रीम कोर्टांत आव्हान. हायकोर्ट निकाल दिय मेरेन सद्यस्थिती आसा तशीच उरतली. कडशी मोपा सुटके झुजाऱ्याच्या फामिलीक अजून मुळाव्यो सुविधा ना. सुटके झुजारी शंकर काडाचो पूत उमेशाच्या फामिलीचो हुवारांत दर वर्सा गांवा कडेन संपर्क तुट्टा. थंयचो साको पुराय उदका पोंदा वता. जाणटे आवयक वेळ प्रसंगाक दोतोरा कडेन व्हरतलो जाल्यार फायर ब्रिगेडीक उलो मारपाचो. आदीं सुटकेक झुजले, आतां जिणेक. खासा रिपोर्ट. गोंय मुक्तीची 60 सरकार व्हड्या उमेदीन मनयता. मात गोंय सुटके झुजाऱ्यांच्या फामिली कडेन सरकाराची आड नदर. मोपा हे नाव एअरपोर्टाक लागून देशभर फामाद जाले. मात त्याच गांवांतली एक फामिली घरा वचपाक सारकी वाट ना. आमची घरं आहेत, इथे आमची 2 घरं आहेत, पाठीमागे तिकडे आणखी 10-12 घरं कुटुंब त्या बाजूला आहेत आणि या सगळ्या लोकांचं फार मोठं आलं होतं. त्या पुलामुळे या रस्त्याचा वापर होत नाही. सरकारान आता मेरेन खंय फकत आश्वासनाच दिली. नदीला पाणी भरलं होतं, पलीकडे जाता येत नाही, त्यामुळे ती भरपूर आजारी पडली आणि जवळजवळ 3-4 महिने मला तिच्यासाठी घरातच राहावं लागलं. इथून जवळजवळ मडगाव 80 किलोमीटर दूर जाणं मला शक्य नव्हतं. घरातल्या जाणटेल्यांक दोतोराकडे व्हरतलो जाल्यार अजून उजो पालोवपी दळाच्या जवानांची मजत घेवची पडटा. शाळेत आमकां वचूंक मेळना ना असंच पाणी भरल्यामुळे. तसेच माझे गेल्या वर्षाचे 2 पेपर रावले. अभ्यासाचा आमचं खूपच नुकसान झालेलं असा. माझा न्हू तर माझ्या 2 बहिणीचं तसंच नुकसान जायत असतं. या फामिलीचेर सरकाराची केन्ना नजर पडटली काय ह्या प्रश्नाची जाप अजून मेळना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. FC गोवाचो हेड कोच मॅनालो मार्कीज आता भारताचो कोच. सध्याच्या सिजना पुरतो तो FC गोवा आनी टीम इंडिया हेड कोच अश्यो दोनूय जबाबदाऱ्यो सांबाळटलो. FC गोवान सोशल मिडियाचेर म्हायती दिल्या. मार्केजान भारतीय पंगडाकय कोचिंग दिवची म्हूण AIFFन मागिल्लें. त्या उपरांत मानेलोचेर ही जबाबदारी. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.